नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। माध्यम प्रस्तावेल्या गाराणेकार विष्णूची सरकाराचेर बडी। MOI धोरणाचेर फेरविचार करपाची मागणी। वेलिंगकारांक आडावचो म्हणून गोय भाजपा पावली अमित शहा कडेन। कार्यकाळ पुराय जावचे पयलीं वेंचणूक नाका, कामां सोंपोवंक वेळ जाय। वेंचणुको मार्चांत घेवपूच योग्य, मुख्यमंत्र्यान घाले बीजेपीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या कानार। म्हादेची केस बुधवारा ट्रिब्युनला मुखार। साक्षीदारांच्या उलट तपासणेक जातली सुरवात। गोयचे ब्रिगेडींत सिनियर कायदे तज्ञांचो उणाव। कर्नाटकाचेर आसा खासा खाते, वकिलांची फौज। पणजी महापालिका चालीक लायता आदले बीजेपी महापौरान थारायल्लो पे पार्किंग फी। 2 व्हिलरांक 10 रुपया वेल्यान 4 रुपयांचेर, 4 व्हिलरांक 20 रुपया वेल्यान 10 रुपयांचेर। नव्या रेशन कार्डांचो गोंयभर घुसपागोंदळ। लोकांक मेळना नवी कार्डां। पेडण्या 1.5 वर्स जाले कार्ड मेळना, वास्कोय तेच। कार्ड ना तो मेरेन राशन ना, लोकांचे सणकले। आणि FC गोवान केली फुडल्या ISLाक टीम घटमूट करपाक सुरवात। कळंगूटचा प्रदेश जालो गौर। आल्लेकार श्रीपादा फाटल्यान आता ह्या विशयावेलो गाराणेकार विष्णू वाघान माध्यम प्रश्नाचेर तोंड घाला। आपूण मंचा वटेन लोकभावना लक्षांत घेवन सरकारान पावलां मारची म्हूण विष्णू उलयला। दुसरे वटेन बीजेपीचे गाभा समिती बरोबर दिल्ली वचून सगळे प्रकरण मुख्यमंत्री आणि रक्षा मंत्र्यान अध्यक्ष अमित शहाच्या कानार घाला। RSS कडेन उलोवन गोंयांत चल्ल्यात त्यो सुभाष वेलिंगकाराच्यो बीजेपी विरोधी कारवायो खंय स्थगीत दवरच्यो। 2012च्या वेंचणुके पयलीं गोंयभर वेगवेगळ्या देवा मुखार घाल्ली घराणी आतां भाजपाक खावपाक येतात। त्या वेळावयलो घराण्यांचो स्टार आनी आतांचो भाजपाचो सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघान माध्यम भास प्रश्नाचेर सरकाराचेर बडी मारल्या। जेन्ना एक सरकार एक चूक करता तेन्ना ती सुदारपा खातीर लोक दुसऱ्या सरकाराक निवडून दिता। दुसरे सरकार त्या चुकीचीच जर ओडटा आसत जाल्यार मागीर लोकांक न्याय मेळोवंक कशें दिसतलें कित्याक? आनी मतपेटींतल्यान जें आमी परिवर्तन केल्लें, जी क्रांती केल्ली ती सफळ जाली अशें लोकांक कित्या वयल्यान दिसतलें? पीपल वील नॉट फील। पण आमी शिकूं जाय न्ही, जर गेल्ले सरकाराक हेजो फटको पडिल्लो जाल्यार तो आमकांय पडूं येता। कित्याक भावना आतां पयलीं आशिल्ल्यो तेज्या परस तीव्र जाल्यात। हांव तुमकां सांगता, गेले फावट पयलीं आंदोलन जातालें, हें आंदोलन तरी संख्येन खूब कमी आशिल्लें। ह्या फावट परिस्थिती खूब स्फोटक आहा की संघटनेच्या लेवलान भितर हें गेल्या। मुख्य म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जे सदांच एक भाजपाचें छत्र आसतालें, त्या संघाची विचारसरणी मानपी लोक ह्या सगळ्या हातूंत आसा, ती चिंतेची गजाल। आनी पक्ष म्हणून आमी हाजी चिंता करूंकूच जाय। आमी अशें म्हणूंकूच शकना की हांगा उजो पेटला तो आमी फालयतले मागीर आनी ना, अशें ना तें। वी हॅव टू बी व्हेरी सिरियस अबाउट इट। दुसरे वटेन भाजपा फुडाऱ्यांनी सुभाष वेलिंगकार आनी RSSन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या बॅनरा खाला ज्यो भाजपा विरोधी कारवायो गोंयांत चलयल्यात त्यो पक्षाध्यक्ष अमित शहाच्या कानार घाल्या। दिल्ली कितें जालें? सुभाष वेलिंगकार आनी RSSची कागाळ। भाजपा विरोधी कारवायो गोंयांत चल्ल्यात म्हूण कागाळ। नागपुरांतल्या RSS फुडाऱ्यां वांगडा उलोवन काडचो तोडगो। कितेंय करून सुभाष वेलिंगकाराक आडावचो, भाजपाची अमित शहा कडेन मागणी। अमित शहा तुम्ही BBS स्कॅमाचेर आंदोलन चलयता तेजेर कितें माहिती? तेंचेर कितें उलयतले? अरे घरचे घरा कितें उलयतात ते भायर येवन सांगतात। बापाय कडेन कितें उलयलो, आवय कडेन कितें उलोवणें जालें, कितें आमचें ह्या वर्सान इलेक्शनां बीन आसात, त्यामुळे महत्वाचो विशय इलेक्शन्स आसलो। हो प्रश्न कसो सुरू जालो आनी हे सरकार येतकच कश्यो कोंकणी मराठी शाळा वाडल्यो हाचोय पाडो त्यांनी अमित शहा मुखार वाचलो। मात गोंयांत प्रकरण चिगळत आसा। सांखळे मंचाचे सभेक दिल्ली परवानगी फाटी घेतिल्ल्यान मायभास फुडारी चाळवल्यात। कितें तरी जालें, जाग्याचेर प्रॉब्लेम। जागा ताणें आमकां परमिशन दिवना न्ही। पूण तुम्ही पयशे सगळे भरिल्ले न्ही सर? हय, पयशे बी भरले, सगळे भरले। मागीर कितें सगळ्यो फॉर्मेलिटीज केले आमी। पयलीं आसा म्हणून सांगले। हय, दिता म्हणून सांगलें ताणें पयलीं।
पयलीं आमकां परमिशन दिलां, आमी पयलीं उलयल्ले, परमिशन दिल्लें आमकां, पण आतां ताणें विड्रॉ केलां. केन्ना केले सर आता म्हणजे आतां म्हणजे कालच आमकां कळ्ळां, कालूच वेळ काल कळ्ळां. आज आमी थंयच्या लोकल आमदार आसा न्ही प्रमोद सावंत, ताका आमी निवेदन दिलां की जें आमकां परमिशन दिल्लें तें परमिशन आमकां दिवचें. आमची सभा आसा ती शांततापूर्ण पिसफूल हें आसा म्हणटका आमकां दिवचें निवेदन दिले दिलां. सरकारान तेमा करून जर दिलेच ना जाल्यार अल्टरनेटीव जागो बी ऑप्शन दवरता ना आमी ऑल्टरनेट आमी जागो पळयतले, पण आमकां जो दिला न्ही तो आमकां ताणें परत आमकां दिवपा जाय. ताणें जें आमकां परमिशन दिल्लें तें ताणें परत मेळोवपाक तुमी झगडटले. हय आमी झगडटले. अमित शाह कितें करप जमतलें काय वेलिंगकाराची तोफ धडधडत उरतली हें साखळेच्या सभे पयलीं स्पश्ट जातलें अशें भाजपाच्या फुडाऱ्यांक दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या बीजेपीक विधानसभा वेंचणुको मार्च 2017 जाल्ल्यो जाय. पावसा उपरांत कामां नोव्हेंबरांत सुरू. कामाक जाय तसो वेळ मेळटलो जाल्यार वेंचणुको मार्चांतूच योग्य म्हूण फुडाऱ्यांनी बीजेपीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक सांगलां. गोंयच्या बीजेपीचे गाभो समिती दिल्ली अमित शाहाक मेळ्ळी. मुख्यमंत्री पार्सेकाराक विचारल्यार तो म्हणटा 3 मार्चा उपरांत केन्नाय चलता. गोयच्या भाजप फुडारपणांतल्या सरकाराक विधानसभा वेंचणुकेची घाई ना. सुसेगाद कार्यकाळ पुराय करूनच वेंचणुकेक लोकां मुखार वचपाचें भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी थारायलां. उरिल्ली उदरगत कामां पुराय करूनच मार्चा उपरांतच 2017ची वेंचणूक घेवपाचें गोंय बीजेपीचें थारलां. गोंयच्या भाजपाची कोर समिती दिल्लीत राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहाक मेळ्ळी. तांणी आपली बाजू अमित शाह फुडें मांडल्या. हे विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटात वेंचणूक 3 मार्चाक वा त्या उपरांत केन्नाय घेतल्यार चलता. कितें जाता म्हळ्यार इलेक्शनां पूर्ण ताकदीन लडोवप आनी परत सरकार हाडप. केन्ना जावपाक जाय अशें इलेक्शन बेगिनात बेगीन 3 मार्चाक. मार्चाच्या फुडें व्हरपाची कितें वेवस्था आसा तुजे कडेन सांग म्हाका. अशें तुमी सांगता. न्ही तुका सांगता हांव. बेगीन आसपाची गरज कितें पडला. माय टर्म गेट्स ओवर इन द मंथ ऑफ मार्च न्ही. फुडें व्हरपाची कितें आयडिया आसा जाल्यार सांग म्हाका. मार्चान अशें सजेस्ट केलं तुमी. हय ताच्या पयलीं गरजूच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादेची केस बुधवारा ट्रिब्युनला मुखार येता. बुधवारा सावन पुरावे आनी साक्षीदारांची उलट तपासणी सुरू जातली. मात लवादा मुखार बाजू म्हणपाक गोंयच्या ब्रिगेडी कडेन फावो तशें मनीसबळ ना. ज्येश्ठ कायदे तज्ञांचो उणाव गोंय कशे तरी नेट धरून आसा. दुसरे वटेन कर्नाटका कडेन सिनियर आदवोगादांची मोठी फौज आनी उदका वादाचेर खासा खातेंच आसा. म्हादय उदकाच्या वादाची केस बुधवारा ट्रिब्युनला मुखार येता. बुधवारा गोंयचे पुरावे आनी साक्षीदारांची उलट तपासणी जातली. गोंया वटेन ज्योती प्रकाश आनी चेतन पंडीत उबे रावतले. एविडन्स पयलीं गोंयचे सुरू जातले न्हू. ना गोंयच्या विटाचे क्रॉस एक्झामिनेशन जातली फाल्यां. आमची ज्योती प्रकाश आनी चेतन पंडीत. साक्षीदारांची उलट तपासणी कितले तेंप चलत ताचो नेम ना. हे परिस्थितीन गोंयची स्थिती सामकी वायट जावं येता. गोंया कडेन फावो तशें मनीसबळ ना. सिनियर वकिलांचो उणाव आशिल्ल्यान गोंयची टीम कशी तरी केस मॅनेज करता. आमी मॅनेज करता आनी दीस रात काम करून मॅनेज करता. ओव्हर टायम करून. हय ओव्हर टायम करून बाकीचे मॅटर अटेंड करता हें करता. ओके. इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा वी आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल दीस. आनी कोण कोण दिल्ली गेल्या गोंयच्यान. आमची लिगल टीम आसा. दत्तप्रसाद लवंदे, पंकज वैनेकर, संतोष रुबेलो टीम. देन वी हॅव आवर दिल्ली एडवोकेट ऑन द कॉर्ट प्रताप वेणुगोपाल. देन द चीफ इंजिनियर इज देयर, एडिशनल चीफ इंजिनियर इज देयर, superintending engineer is there, executive engineer. Then our consultant is there. Then our witness Jyoti Prakash is there. दुसरे वटेन कर्नाटका कडेन सिनियर वकिलांची मोठी फौज आसा. त्या भायर उदका वादाचेर स्वतंत्र खातें. गोंय सरकारा कडेन मात म्हादयच्या सुनावणेक वकिलांचोय उणाव. दुसऱ्या वटेन केस चालू आसतना कर्नाटकाची कणकुंबी दादागिरी चल्ल्या. ताचेरूय कांय उपाय ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक विराम.